Headlines brought to you by Panchamrita. फार्मसीत मेळपी मास्क घालून 7 जाण घुसले रुमात. स्वतःच्याच घरात वचपाक आता भंय दिसता. बायणा डेकॉयटी जखमी पीडित सागर नायकाची एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. दक्षिण गोंयांत फाटोफाट भुरग्यांचे अपहरण जाला म्हूण रिपोर्ट जाल्ले. सगळे 4 केसीन ट्विस्ट. भुरगे किडनॅप जावंक नाशिल्ले, स्वताच पळून गेल्ले. खासा रिपोर्ट. एक्टिविस्ट नामाचे कास्ट सर्टिफिकेटीची जाय तपासणी. शेणाच्या फॉरेन्सिक रिपोर्ट येवपाचो आसा. जेनेटोच्या फोनांतलो डाटा अजून मेळोंक ना. पुलीस कोर्टा मुखार. आरजीपी युतीच्या विरोधात ना आम्ही डिफेक्ट आसा. 8 अलायन्स पक्षांनी फुटेरांचे संदर्भात मत स्पष्ट करचे. गोवा फॉरवर्डान इझीदोराक घेतकच आरजीपी मिडिया मुखार. साकवाळच्या भुतानी प्रकल्पाआड घातिल्ले दुसरे जनहित याचिका कोर्टान न्हयकारली. कलम 17(1) खाला दिल्ल्या परवानगीत त्रुटी नात. कोर्टाचे निरीक्षण. भाजपा दितले झेडपी वेंचणुकेत 80% नव्या उमेदवारांक संद. 2 ते 3 दिसांत उमेदवार जातले जाहीर. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती. आणि सरकारान जाहीर केलो सरकारी कर्मचाऱ्यांचो स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट. कॅथलिक कर्मचाऱ्यांचो आंकडो देंवलो. फोंड्या 15% सगळ्यांत चड सरकारी कर्मचारी.